उलोयताय तुयेक पूण वेगळेंच करूंक सोदताय कितें दोळ्यांनी तुका दिसोन पूण वेगळेंच पळोवंक सोदताय कितें कानांनी आयकोंक येता पूण वेगळेंच सोजमोंक सोदताय कितें सात दिसांनी संसार रोचलो देवाक तूं मातिनाय तें कितें तुजी चिंतना देवाशी पावची नात मनशा उपजोवंक सोदताय कितें पयल्याच दिसाक संवसारान उदक उजवाड पुरगोटून दीस रात केली दुसरे दिसाक उदका वयर मोडप जमीन झाडां तिसरे दीस दाखोवन दिली चवथ्या दिसाक त्या मळबा तोरेर विजमिता वयर विजमिता घडोवन हाडली सूर्या उपरासलो दिसाचो उजवाड दिवन चोंद्रिमाक रात्रीचो नोखेत्रां वयर नोखेत्रां घालून रात्रीचें तेंच मोडप सुरोपायेन बोललें आनी ह्याच उद्देशी आमकां वेळ दीस आनीक वर्सां मेजूंक मेळ्ळी
मनशा वेगळेंच तुवें केलां वेगळे सायन जिवंक सोदताय कित्याक रोस्तलो बापूय तुजो ताका वेगळो मादूंक सोदताय कित्याक संवसार तुजो ताणें न्हूच केला तूं वेगळो करूंक सोदताय कित्याक देवाक मान दिनाय तर थंयच उरतलो फुडें पावचो नाय सोजमो नाय तूं कित्याक हो संवसार देवान घडून हाडला तूं रोचलेली रोचना विसरताय कित्याक पांचव्या दिसाक आपले बुजवणीन त्या उदकान चिंचावार नेस्ती रोचली वयर पवची तर सोबीत ती सुकणी सव्या दिसाक जनवरां पोसलीं कुशाल बरेंच जावन इतकें सगलें करून तोरी पूण एक मोलादीक वस्त करूंक जाय मुटली वय जी मोलादीक वस्त म्हाका मान दितेली आनी म्हजेच भाशेन दिसतली ती वस्त म्हटल्यार मनीस ह्या आख्ख्या संवसाराचें राज हांव ताका दितलो हें सगलें देवान 100 दिसांनी रोचलें आनी 7व्या दिसाक रोचलेल्या संवसाराचेर खुशाल बोरीत जावन आपलो आशिर्वाद घातलो आनी तो 7वो दीस आपणाक एक मानादीक दीस कसो दवरलो पूण मनशांनी तो देवाचो दिसूय चोरून गेलो संवसाराचो राजा तुका केलो पदवी सोगली तुका दिवून तूं देवाची पदवी घेवूंक लागलो कितलें केल्यार मनीस तूं मनीस सोजमो नाका दुसरो संवसार तुवें रोचलो देवान सगलें दिलां एक वस्त सोडून मनशा गिन्यान तुजें केन्ना उजार कोत्तलो मनशा निमणो तुका रोचून संवसाराचो राजा तुका केलो पदवी सोगली तुका दिवून तूं देवाची पदवी घेवूंक लागलो कितलें केल्यार मनीस तूं मनीस समजना काय दुसरो संवसार तुवें रोचलो देवान सगलें दिलां एक वच सोडून मनशा गिन्यान तुजें केन्ना उजार करतलो अधिकार तुजो कसो चलचो ना ते वस्तूक तुका मान दिवचोच पडटलो कळचें ना तुका कोणूच नको आसतलो खंयसर ती वस्त कशी धाडटलो जिवितांत तुज्या देवाची पदवी कशी आसता ती तेन्ना दाखयतलो घेवून येतलो मरण कोणाक चुकचें ना मरण आमची सुटका अशें म्हणून सांगतलो बऱ्याक जावो वायटाक मरण कोणाक चुकचें ना मरण आमची सुटका अशें म्हणून सांगतलो मरण आमची सुटका अशें म्हणून सांगतलो
कितले जाले? कीप द चेंज. हॅलो डॉक्टर. कॉंग्रॅच्युलेशन जॅरोम. थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर. बाबाक आनी लुइजाक आतां आमच्यान घरा व्हरूंक जाता न्हय? ओय, तुज्यानी ताका घरा व्हरों येता, पूण हांवें सांगलां ताचो मात सदांच उगड आसतो. वय डॉक्टर, हांव सदांच उगडास सोदतलो. आनी तूं आसतना आमकां भियोवपाची कसली गरज? सगळे देवाच्या हातांनी आसा, म्हज्या हातांनी कांय ना. देवाचेर विस्वास दवर, सगळें सारकें जातलें. ओके डॉक्टर. थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर. थँक्यू व्हेरी मच. लुइजा, हा या न्हय घरा. डॉक्टरान सांगलां आमच्यान घरा वचूंक जाता म्हणून. ओके. लुइजा, बाबा सारको तुजे भाशेन जाला. वय, पूण ताचें नाक पळय सारकें तुजे भाशेन. राग आयलो म्हणटच कशें तांबडें जाता पळय. म्हणजे म्हजो राग नाकाचेर आसता कितें? ना तर कितें, राग आयलो म्हणटच तुजें नाक कशें तांबडें जाता तेन्नाच म्हाका कळटा तुका कितलो राग आयला पळय तो. बरें बरें बरें, चल या आमी. आनीक आतां आनी वेळ नाका. सिस्टर, तुमकां सगल्यांक चडान चड देव बरें करूं. बरें सिस्टर, आमी वेता. चल. संसार घडला आमचो तुजेर, संसाराचे आमचे सुख तू. घराची सुरोपाय तुजेर, बागींतलो आमचो खोडो तू. संसारान कांय उणें करची ना, आमी बरोसो. खुशालकाय सगळी तुका दितेल्या, घटमोतीन उगडास दवर. আজ বলবো বসো আসলো তুমি মগান বলো মাকা তুমি মালিতল পৌঁছো না বলো কোন মুখ সদান তুমচো কোটলো আও বিশ্বাসী লাবন কোন মুখ সদান তুমচো কোটলো আও বিশ্বাসী লাবন देवाक आमची सदां सारका जल्मांत धाडलो म्हूण तुका. बरो सांज बोडवो आमचो तूं, देवानूच पळय धाडला तुका. सुखी संसार तुजो उरो, देवाक मागणी आमी करता. मायपाची मागणी देव आयकोता, खुशाल दवरतलो तुका. संसार घडला आमचो तुजेर, संसाराचे आमचे सुख तू. घराची सुरोपाय तुजेर, बागींतले आमचो खोडो तूं. संसारान कांय उणें करची ना, आमी मोरवासोर. खुशालकाय सगळी तुका दितेल्या, घटमोतीन उगडास दवर. खुशालकाय सगळी तुका दितेल्या, घटमोतीन उगडास दवर. खुशालकाय सगळी तुका दितेल्या, घटमोतीन उगडास दवर. हो चेडो अजूनय न्हिदोन आसा.
कितलो वेळ जालो इस्कॉलाक वचपाचो मात पूण बोर ना ताका उठ न्हय इस्कॉलाक वचपाचो वेळ जालो उठ न्हय गॉर्डन Good morning, Mama. गुड मॉर्निंग बाबा चल चल बेगीन ब्रश कर तोंडू चल बेगीन चल नेस बेगीन नेस घे घाल बेगीन लेट जातलो इस्कॉलाक वचपाक Locked in your arms, I'll stay, waiting to hear you say, no other love have I, no other love. Bye, Mama. सांभाळो नोस बाबा जाय जाय यो आई लुईज मारी कित बाये ही कसली स्टाईल गो तुजी तरकारी विकपाची कित गो लुईजा बाय तू नको आ मॉडर्न स्टाईलीन तरकारी विकीत म्हणू आनी मुगे चालली येवपा हा बो मोयसोन सकाळी येवपा हलोलो अजूनही पावलो ना बाये हुंय पावल म्हूण देव जाणा ह्याच कारणाक लागून तू आयज तयारेन आसा दिसता होय बाये ओरशी लुईज मारी तो चाली एकदम भुरगो बरो तुजो खूब मोग कोत्तलो होय न्हू बाये पूण बाये म्हाका येते मात भुरगे राग येत गो बाये गांवा वयले भुरगे सगळे तेक फोगाण कोत्ताय कितू जाल मुगे मोगा चालली न्हू बाये तो आगो त्या भुरग्यांचे तू सोड सांग कसली भाजी हाडल्या एकदम फ्रेश हाल बाये भेंडे हाय आलपापडी फ्रेंच बीन कॅरट आणि काल कोण मुगो बाये तोन्नेलो पप्पा हाडून लायलेल्यो आज कित गामड्या नाक फुंय एश कोताय बाये नाक जाल नाक म्हूण सांगपा जाय न्ही आल म्हणटरी नाक म्हणटाय हेंचो हे बॅग कितू पयसा नोडी तेच नाकाय तूक जाय आहलो बाये पयलीच मारी आमगे तोन्यो पपाय खावपाचो कोणूच ना आ. म्हाका थोडी फ्रेंच बीन्स दी आनी अर्द किल भेंडे बरें बाये सा कितू गरम जात न्हू बाये दी बाय आयडोन दी
गोड गेलो खंय तिका तेका लागून चुपाक गेलो हय थिंग व्हड बाटा गोड गेलो हेका तेका लागून गेलो एकय पासियस अंकल ये सोंग आज कोटा दाखवता मला राव दाखवत मला बाबा धांवता कित्याक पडटलो जोरून बाब केस हा गो बाये जाय दीस जाल तेक चोयल्यार ह्या दिसांनी डबल शिफ्ट करता वय होय आणि तू जाणा काल येवपाचो आसलो आ. फोन करून सांगला आयज डबल शिफ्ट आहा म्हणून आ, येयना वय. म्हणून आयज येता म्हणून सांगला ओ पळय तो आयलो हाव इज लिजमारी कशें आहा गो आसा बाबा बोरी जाली भाजी घेतली न्हय होय डॅडी बाबा डॅडी तू जाणाय आयज हांवें इस्कॉलाच्या टिमीक 4 गोल मारले गुड आणि हांव बरो खेळटा म्हूण म्हाका ज्युनियर टीमीन विचून काडला व्हेरी आय गुड एम ग्रेट डॅडी येस ऑफकोर्स यू आर ग्रेट आफ्टर ऑल यू आर माय सन बाबा हांव जाणा एक ना एक दीस तूं म्हजें आनी तुजे मायचें नांव जरूर वयर काडटलो म्हणून आणि अशेंच करून तू एक दिसाक ह्या चेड्याक पिड्यार करतलो तू जाणाय तो आतां फोटी मारूंक शिकला फुटबॉलाची गेम पळोवंक जाय म्हूण लिसांव पासून करिना बाबा मामी हे भाशेन फोटी मारता फोट कित्याक मारूंक जाय आसली सांगूंक जाय नासलें मॅच पळोवंक उरलो आनी लिसांव करूंक ना म्हणून सायबा बोगूस पळयलाय लूज मारी हो पाय आनी पूत कशें म्हजे जीव खावन खाबार करता पळय तो बाये ते तुगे जायत मोग कोताय ग बाये तेका लागून तू मोगा स्वता जाय ते तू आनी खंयचे तू त्या वयले तू आनी कितें बरें सांगतले तशें म्हाका करून स्वता हुशाल राय बाबा बर तर बाबा होय वयता हां. होय बरें लिजमारी बरें ओ रोजमारी आ ओय कित रे आज केसांचे ऊस घाल ना कित रे सारक तोंडे सुलोयत मरे ए हांव तुका केदों गरम जावन उलयलो आ गो ओय तू लॉजेत किद्या रे तू कितू बोर दिसत गो ओय इतू बॉस दिसत सारकी ब्युटी आवय शेप चोयत गेली आवय पयली व्हडली मागीर धाकली जाय ती आवय ओय हांव कितू बॉस दिसत हरेंची होय आवय कास्ताचे कारेश्मा कापुरा बोयडी सरी करिश्मा कापूर तेगे बोड म्हाका खबरू ना मरे ओय कितू मार्गे रे ओ ड्रेस हांवें घेयला ए ओय. मोचे ए गोडियाल कितू मार्गे घेयला ओय. पूण हांवें पयशा परवा केलो ना केलो नानू बाजारां वचोन टाकून सॉल गेला ओय. आनी तू जाणा कितें हांवें गेल तें कित्याक गेला? ओय मुगे मरे चाली येवपा हा हो मोयसोन सोकाण गेलोलो आजुनूय पावलो ना खूंय गेल म्हण जावं कोण चाली खबर काडा म्हाका राग येता तू तापत कित्याक रे बेश्टोची आगो हा? तापत कित्या गा मग जाता चाली को कित्या हा गो ते मोको ना मोको तेज्या बरे हा हे वासला केसाच्या तुगे एक केस हा तो हे वासलाचे ऐ. एक काड माणूस पेटून काबा गोतोले तू बेश्टो मगे वाटे येयना का सांग तुका हांव बऱ्यानीच तापत कित्या गो तापत कित्याक म्हणटोयल्यान ना. हांव वयत चल तापत जाल्या वयता वयत म्हणचे मुगे चाली म्हाका रावतो थिंगा तुगे चाली ओत तकलेचो चाली तो चाली आनी हांव कितें पणसा साली अरे रे 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 हांव तुकडो आशिल्लो हांव जेरम मोगली वचपा वयतालो तेगे चेड्या सोदपाक शी हेगे खबरांची म्हाका पीस केलो बाबा कित्याक मस्तेपणां कोत्ताय
चड मसाला तो चड मसाला अरे अरे पाशेंस जाला तरी कितें जाल कितें डॅडी चड मस्को चड मस्कुता अरे पूण जाला तरी कितें हे पळय काय बरें तुजें नांव पाशियेंस पूण तुका मातूय पाशियेंस ना ओय मुजी नाव पासियन्स म्हूण हांव इतू पासियन्स काटा आनी मुजी नाव पासियन्स म्हूण तूं मुजी नांवां फायद काटाय हे तुगे चेड्यान मुगे पासियन्स पिड्यार कोन सारकी फालो दाखोवन सोड्या अरे पूण जाला तरी कितें अरे झाल कित काय म्हळ्यार तूं मुको जाता झाल कित काय म्हणून तूं मोको जाता अरे तुगे चेड्यान मुगे सोमला हाड सोड्याय पासियेंस कित्याक भियेताय सदांच आमी तुजे फारीक केल्यात त्या भायर सुबेज दिल्या अरे एक सांग कितले आरशे फोडल्यात एक फोडा एकूच ओय बरें आसा जाल्यार तो फारीक करतलो तुजे गॉर्डन तुवें ताचे जनेलाचो आरसो फोडला न्हय तूं फारीक कर ताचे पयशे जेरोम भुरगो तो तुज्या आंगान ताकद ना सोकत ना तुज्या आंगान एनर्जी ना तुज्या आंगान तुका सांगलेलें न्हय हांवें एका शॉटान 4-4, 5-5 आरशे फोड म्हणून आतां एकूच फोडला न्हय तूं फारीक कर ताचे पयशे सायबा बोगूस हो पाय आनी चेडो दोगूय म्हजे जीव खावन खाबार कोत्तात कास्ता मरे आमगेले पाय चेड्या शिकयता लोकांगे हाड सोडूंक पासियेंस ल्हान भुरगो तो ए भुरगो तो या बाबा या तितू बिये तिका फाली काजार केला जाल्यार काजार जावपा ना तो पासियेंस पाशियेंस तशें न्हय तें किती तेश न्हू दोन कांसुलाचे फ्लोर धाडपा पाशियेंस आयकता म्हणून कितें उलयनाका तुका खबर आहा म्हज्या पुताक कोणेच हात न्हय बोट पासून लायलेले म्हाका आवडना जेरोम पासियेंस तूं जाणाय आमचो बाबा तुजो खूब मोग कोता आनी त्याच कारणाक लागून तो तुका सोतायता ना तर पळय आमकां आनी कोणाचीच कापलें येता फकत तुजीच लुइजा हांव जाणा तूं म्हाका मस्क लायत म्हणून मस्के पाशियेंस हांव जाणा तुका म्हजो राग आयला म्हणून पूण तूं जाणा म्हज्या पुताक लागून म्हाका कितें भोगता तें एकलोच अपुरबायेचो पूत तो आमचो म्हाका एक सांग पाशियेंस तूं इगोर्जेन बरें रेबॅक वाजयता म्हणून हांवें म्हज्या पुताक तुजे लागीं रेबॅक शिकोवंक धाडलेलो शिकयला न्हय तुवें तुगे चेडे हांव रेबेक शिकयत म्हळ्यार हांव रेबेक वाजोवपा इसरलो हांवें ताका सोल्फ शिकयल्ली सोल्फ जाणार तूं सोल्फ जाणा वय रे पासियन्स अंकल खाना पिडी घातालो चल मुडी चल सोल्फ मुडचे यो बायले यो सर म्हाका दी पयलो सर म्हाका दिना जाल्यार तुजो फोडटलो तकलो ए चयला हांव जाणा आसलोलो वो म्हाका चाडोवपाक कोतमो चोय म्हाका सांग कोतमो म्हाका अरे सारकें म्हणलां ताणें आ? ना तो तूं सांग सगलीं सोल्फां ह्या कातारांनी सारकीं गुंतलेलीं आसात ए ती सोल्फा आनी दो रे मी फा सोला सी दो म्हणटा ती सोल्फ न्हू हांव रावपा ना हिंगा हांव हिंगा ह्या घरां रावलो जाल्यार हांव आनी पीस जातलो हे कित रे हे झाडाको लिपोन कित कोत रे हे छाटल्या लिपोन कित कोता हा सुण्या बियोन लिपोला आय सायबा तुगे सुणे आती हा मरे आनी तू दुसरे सुण्या भिता हांव आसतो कोणा भिवपा गरज ना हांव हा न्हू कोणा भिवपा गरज ना बेस्ट दिसत न्हू हांव सोकोणसून तुका रावत मरे चालली हांव हे आंगाचे गान तू दाखयच्या ओय कित म्हणटा हांव बरें दिसत न्हू ओय चालली म्हाका मरे जाय जाणां सांगिला हांव एकदम बोत दिसत म्हूण खरेंच्या बोत दिसत मरे आवय कित रे चाली जाण मरे हांव तुगे जायत मोग कोता तूय मुगे मोग कोता आवय खरेंची आवय म्हाका कितू बोत दिसोले
चोय अशें कोण हांव मगे गोवागे मोग कोतलें अशेंच कोण कित मोटा रे गोवागे आय सायबा कित रे तू चाली हांव तुका काजा जाल मोटरी तू मगे गो जाल न्ही तें आनी सांगपा जाय कित कोन मोग कोतो तें चल या आती आत दी रे बेगा यो आं घरा कळे हांव चल्लें बेगा यो डाडा तुका हांव कितलो वगत रावता कित्याक रे बाबा डाडा तू जाणाय म्हाका आयज टिचरीन शाबासकी दिली Good. हांव बरो शिकता आनी बरो खेळता म्हणून Very आनी म्हाका good. स्कॉलरशिपूय मेळवल्या वय हावीस गुड व्हेरी गुड माय सन व्हेरी गुड म्हाका एक सांग हें तुवें मामीक सांगला ना वय डॅडी वय ताणें म्हाका सगळें सांगलां Good. आनी हांव ताचे टिचरीक मेळोन आयल्या आनी तूं जाणाय म्हाका फूय फाल्यां प्रिंसिपलानूय आपोवंक वय धाडल्या गॉर्डन तुवें आनिकूय बरो शिकोवंक जाय आनी एक व्हड मनीस जावंक जाय मामी हांव आनिकूय बरो शिकतलो आनी एक व्हड मनीस जातलो खरेंच Good. दॅट्स लायक अ गुड बॉय लुइजा म्हाका थोडी च्या करून हाड न्हय आयज सारको टायर्ड जाला बरें बॉस तूं विसोगे हांव चाव घेवन रोखडीच येता डॅडी कॅच डॅडी डॅडी तूं ओगी कित्याक आसा
ना रे बाबा, आयज म्हाका ऑफिसान चड काम पडलें. आयज सारको तोकला हांव. घे जेरोम च्या पी. कितें जालें? आज सारको कित्याक तोकला? आयज आमच्या ऑफिसांचे 5 जाण स्टाफ कामाकूच येवंक ना. ताका लागून कामाचो सगलो पेज आमचेरूच पडलो. आमचो मॅनेजर सारको पिसो जालेल्या भशेन भोंवतालो. वय क्लायंट्साचे ताका फोन येताले आनी ती तिडक तो आमचेर काडटालो. खरेंच? वय माल सप्लाय करूचो आसलो आनी तापासून बॉस ताका तापयतालो आनी बॉसाची तापोवणी तो आमचे कडेन पावयतालो. ताची म्हणून चूक ना बाबड्याची. पूण शेवटाक जाता ना म्हणून हांवें सगल्यांनी काम करून काडलें. सगळी सप्लाय धाडली आनी मागीर सगळे रिलॅक्स जाले. आनी हो जॉब म्हणल्यार हे सगळें जातोच आमचो मॅनेजर आमचे बरोबर बसून च्या पियेलो आनी हांसोत हांसोत गजाली सांगूंक लागलो जे भशेन अशें कांय घडोंकूच ना. पूण जेरोम, म्हाका एक सांग, तुमच्या ऑफिसान इतलें काम आसलें जाल्यार तुमचो मॅनेजर कामदारांक सुटयो कित्याक दिता? लुइजा, थोड्यांक आयत्या टायमार तांची कामां जालीं आनी ते कामाक पावोंक ना. तुका सगळ्यांची बघोवन दिसता, पूण तूं बरो ना जाल्यार पासून कामाक वेता. तुजें बघोवंक कोण म्हणना मो? कितले फावटी हांवें तुका सांगलें एक दीस तरी रेस्ट घे म्हणून, पूण ना, तूं म्हजें खंय आयकता. सुटी आसा त्या दिसा पासून तूं कामाक वेता, ओवर टायम मेवता म्हूण. लुइजा, लुइजा, ते एका दिसाचे पयशे पासून म्हाका चड मोलाचे. पूण ते एक दिसाच्या पयशाक लागून आमी उपाशी उरची ना जेरोम. लुइजा, लुइजा, तूंच सांग, हांव घरा रावन कितें करतलो? रेस्ट घे, विसो घे. तूं जाणाय आमच्या बाबाक आतां तुजी कितली गरज आसा पळय ती. तूं जाणाय जेरोम, तूं आमच्या सांगाताक आसलो म्हणटच आमी कितली खुशाल आसता पळय ती. ओके ओके, या आयतारा दिसा म्हजो ओवर टायम बंद. खरेंच? वय पळय मागीर म्हणशी हा आपूण कामाक वेतलो. सांगलें न्हय, ह्या संडे म्हजो ओवर टायम बंद. खरेंच? आतां तरी तूं हॅपी? ऑफकोर्स आय एम हॅपी. खरेंच डॅडी? तू येता त्या आयताराक कामाक वेचो नाय? वय बाबा. आयज फ्रायडे, येस. फाल्यां सॅटरडे, म्हणटूच परवा संडे. उलयलो बाबा. आमी बरेच केवचे. वय खरेंच? खरेंच. जेरोम, तूं जाणाय आमी बाबाक घेवन बिचीर वय. वेची, उपरांत बोंडला वेची, मागीर आउटसायड डॅडी. जेवण बाय. घरान कांयच ना. बाबा, डॅडी, बाबा, 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 कितें जालें बाबा? बाबा, बाबा, कितें जाता बाबा? कितें जाता बाबा? बाबा, लुइजा, बाबा, लुइजा, डॉक्टरक फोन कर. बाबा. बरें डॉक्टर. कितें जाता? जेरोम, चल बाबाक घेवन हॉस्पिटलान या. डॉक्टर, डॉक्टर, आमी पावली डॉक्टर. पावले तुम्ही? यात भितर. डॉक्टर, डॉक्टर, म्हजो पूत कसो आसा? चलात चलात म्हणजे कॅबिनात यात. डॉक्टर, म्हजो पूत कसो आसा? डॉक्टर, डॉक्टर, कितें जालां? तूं तूं ओके कित्याक आसाय डॉक्टर? सांग ती डॉक्टर, कितें जालां? म्हाका आयज पासून उगडास आसा. तुजो भुरगो जल्मला तेन्ना हांवें तुका सांगलेलें ताचे हार्ट बिट्स मेळपाक कुसर जाता आनी ताका चड धांवपाक खेळपाक उपकारचें ना म्हणून. अशें केल्यार तो रोखडोच कांसार जातलो म्हणून. वय, हांव जाणा डॉक्टर, पूण ताका आयज पासून कसलोच त्रास जावंक ना, कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना. तो शिकपाक खेळपाक कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना. आनी आनी आतां तो 8 वर्साचो जाला डॉक्टर. पूण तो एक ल्हान भुरगो तुमकां कितें सांगतलो?
ताका बाबड्याक गमचें पासून ना जितलो तो धांवतालो केवतालो तितलो ताच्या हार्टाचेर प्रेशर पडटालो ताचें हार्ट पयलेंच सन वीक आसलें आतां ताका माल पडला वीक आसलेल्या हार्टाक वर्सां लागोनात वय डॉक्टर तो मातसो कांसार जातालो मातसो खेवतालो मातसो कोदेलीर बसतालो ताका फुटबॉल खेळपाचो चड शौक आसलो आतां ताचें कंडिशन क्रिटिकल जालां हांव तुमकां भिवंक सोदिना पूण जाता तितले बेगीन ताचें ऑपरेशन करचें पडटलें पूण हें ऑपरेशन चड रिस्की ऑपरेशन करतना ताका कितेंय जावंक शकता डॉक्टर तूं तशें म्हणूं नाकाय तूं आमचो फॅमिली डॉक्टर म्हज्या पुताक बरो कर डॉक्टर म्हज्या पुताक बरो कर डॉक्टर जरी तर हो तुजो भुरगो आसलो जाल्यार तूं कितें करतलो आसलो हांव हो रिस्क घेतलो आसलो जाल्यार डॉक्टर तूं ऑपरेशन कर ताचें म्हजो पूत बरो जातलो जेरोम लुइजा तुमी सोजमोनात तुमी जाणात हें ऑपरेशन करूंक कितले दुडू लागतले पळय ते त्या पासून तूं कांयच भियेना काय डॉक्टर ताची 5 लाखाची पॉलिसी आसा वय डॉक्टर 20 ते 30 लाख खंयच्यान हाडटलोय तूं इतले दुडू मेडिक्लेम करीत जाल्यार तुका 1 ते 2 लाख मेळत तुज्या फ्रेंडांनी सोयऱ्यांनी दिले जाल्यार आनीक 2 ते 4 लाख उरलेले पयशे तूं खंयच्यान हाडटलोय व्हडले व्हडले डॉक्टरांक आपोवचे पडटले म्हजे तर सोडूच पूण ते व्हडले डॉक्टर पयले पयशे घेतलेत आनीक उपरांत ऑपरेशन करूंक तयार जातलेत आनीक तांची फी म्हटल्यार पासून तूं कांयच भियेना काय डॉक्टर तूं ऑपरेशनाची तयारी कर जेरोम तूं सोजमो नाय जाल्यार तूं कितें म्हणूंक सोदताय डॉक्टर हांव म्हज्या पुताक मरोंक दिवचो ना डॉक्टर आनी कितलो टायम आसा कांयच सांगूंक जायना 1 वीक 1 म्हयनो 3 म्हयने 6 म्हयने नोको मोज्यान कांयच सांगूंक जायना देवानूच ताका राखचो ताचे हार्टबीट्स केन्नाय बंद जावंक शकतात अशें तूं कित्याक म्हणटाय डॉक्टर तूंच आमचो आदार आनी तूंच आमचो आलाशिरो आमकां आनी तुज्या बगत दुसरो कोण ना डॉक्टर तुमकां घोडे खबर ना आसतले अशे संवसारांत जायते मनीस वेटिंग लिस्टाचेर आसात लायफ सेविंग ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आनीक वेटिंग लिस्टाचेर आसलेले मनशांक जशे जशे डोनर मेवतात ते प्रमाणे जे कोणाक मॅच जाता तांकां दितात चड करून चड गरज आसलेल्यांक ओ भुरग्यांक चड प्रेफरन्स आसता डॉक्टर तूं सांगता तितलें करूंक आमी तयार आसा होय, सांग डॉक्टर. डॉक्टर आमी कितें करचें डोनर सोदचे पडटले डोनर मेवलो जाल्यारूय ताचो बरो सांबाळ करचो पडटलो हें ऑपरेशन केले उपरांतूय जायतीं कॉम्प्लिकेशनां आसतात रिजेक्शनाचे वो इन्फेक्शनाचे जायते चान्सीस आसतात देखून ताका जिवीतभर वखदांचेर रावचें पडटलें ही हॅज टू बी ऑन मेडिकेशन थ्रू आउट हीज लायफ डॉक्टर मागीर तो सारको बरो जातलो वय म्हणजे सारको नॉर्मल म्हणजे आमचे भशेन वखदांची कसलीच बेपरवा करिनासतना सारकी टायमार घेतली जाल्यारूच तुमी जाणात जेन्ना आमचे मदें एक वेगळोच मनीस आयलो जाल्यार आमी ताका कसो त्रासार करतात ताका आमचे मदें आमी घेनात तेच परी आमचे कुडीचे सगळे सांदे एक परिवार कसो वेगळो सांदो पयलो जाल्यार ते ताका नाकारतात मारूंक सोदतात नको जावन ते वेगळे सांद्याक मारलो जाल्यार तेवूय मोडटले म्हणून आनीक हेच कारणाक लागून आमी जायतीं भासांची वखदां फर्मायतात जशे परी सायक्लोस्पोरीन टाक्रोलेमोस मिकोफेनोलेट मोफेतील
प्रेडनिसोन अजाथिओप्रिन आनीकूय जायती भासांची वखदां तेच परी पेशंटाक जायते फिजिकल एक्झामिनेशन आनीक चॅकअपूय आसता. जाल्यार डॉक्टर जाल्यार वो वो डोनर कसो मेवतलो आनी 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 खंय मेवतलो? कोण म्हज्या पुताक साल्वार करतलो डॉक्टर? डोनर्स ओय डोनर मेवपाक जायते त्रास जातात. कोणाकूच मारूंक जायना. जाल्यार डोनर कशे मेवतात जायत? जो कोण मनीस मेंटली आउट आसता, अ पर्सन डिक्लेअर्ड मेंटली अनफिट, जाचें कंडिशन चड वायट आसता तो मनीस. वो जो कोण मनीस एक्सिडेंटान मरोंक पावला तसले मनीस डोनर जावंक शकतात. पूण त्या मनशाचे फामिलीन फुडें सरोंक जाय. ताचे हार्ट वो दुसरे सांडे डोनेट करूंक नाजाल्यार पेशंटाचे फॅमिली मेंबरानूय खंयचेय सांडे डोनेट करूंक जातात. डॉक्टरांक कसलेंच प्रॉब्लेम करिनासतना. जेरोम आतां तूं जाता तितले पयशांचे तयारेक लाग, कारण हें ऑपरेशन जाता तितले बेगीन करचें पडटलें. वय डॉक्टर हांव हांव जाता तितले बेगीन पयशांची तयारी करतलो. म्हजो म्हजो पूत बरो जालोलो जाय. तूं तूं ताच्या ऑपरेशनाची तयारी कर. हांव हांव पयशांची तयारी करता डॉक्टर. लुइसा लुइसा तूं बाबाशी रावा. हांव हांव रोखडोच येतलो. पूण जेरोम तूं इतले सगळं दुडू खंय लुइसा दोतोर दोतोर तांचो पूत. कितें जालें आमच्या पुताक? अरे जरण बाब केसा पेशेंस हांव सारको टेन्शनान बोल्ला. जोरी तर तुका आसत तर टेन्शन तूं सोडटलोय तुजें इंटेन्शन. तुका पडटलें कन्फ्युजन तेन्ना तुका जातलें इरिटेशन. पिड्यार करतलो तूं तुजें रिलेशन. मागीर तुका कोण दिवचो ना एक कॉपरेशन. सगळें तुका दिसतलें कॉम्प्लिकेशन. घेवचें पडटलें तुका मेडिशन. जाल्यार तूं कित्याक सोजमनाय तुजें तूं सिट्युएशन. जाता तितलें सोड तुजें सोल्युशन. हें म्हजें तुका एक फ्री सजेशन. जोरी तर तूं सोजमताय जाल्यार इंटेन्शन. पोत्तून घेनाका तूं केन्नाच टेन्शन. पेशेंस म्हजो पूत बरो ना. बरें ना? कितें जालें? हार्ट ट्रान्सप्लांट ऑपरेशन करूंक जाय. हार्ट ट्रान्सप्लांटेशन ऑपरेशन म्हळ्यार कितें? हार्ट ट्रान्सप्लांट म्हणल्यार ताका एक नवें काळीज दिवंक जाय. नाजाल्यार म्हजो पूत मरतलो. पेशेंस हे काळीजू? अरे बाबा तुगे चेडवा भुरगो आनी रोखडे काळीज तेगे पोंद जालें. कितें रे कितो पयस सांगले? 30 लाख. 30 लाख? अरे एवढे मोटर सार करून 30,000 घेताय आणि धाकली लोना सार करून 30 लाख तर बोला पळा कितें होई? हांव हांव ताची पॉलिसी मॅच्युअर जाल्या ताचे पयशे व्हरोंक आयलोलो. पेशेंस तुज्यान कितें आदार करूंक जाता जाल्यार पळय रे बाबा. बाबा तूं भिनाका हांव आसतो तूं भिनाका. हांव मुको जात जाल्यार चोयता ते व्हड साहेबाक तूं कोतान दाखयता. हांव यो यो बाबा यो यो हांव आसतो भिनाक तूं. सर वथे हो आमगे शेजारी. ए विनायक एक चा वाड रे. कितें हो शेजारी कित्याक आयलो रे? साहेब म्हजो पूत बरो ना. तुजो पूत बरो ना जाल्यार हॉस्पिटलान व्हर मरे ताका. डॉक्टरा दाखोवना? हॉस्पिटलानूच एडमीट आसा साहेब. साहेब ताची 5 लाखाची इन्शुरन्स पॉलिसी केलेली हांवें. ती मॅच्युअर जाल्या. तेच दूड व्हरोंक आयलोलो हांव. तुजे पयशे तुका मेळटले रे. भिवपाची गरज ना. पूण साहेब बेगी मेळ्ळ्यार बरें जातलें आसलें. म्हाका पयशांची गरज साहेब. कितलो टायम लागतलो साहेब?
तू आमच्या कंपनीचे रूल्स अँड रेग्युलेशन जाणा आसतलो. हय साहेब. म्हणल्यार 2 महिने लागतले. पूण जाणा मरे साहेब पूण पळय म्हज्यान तुका 2 दिसान करून दिवं शकता. हय साहेब. पूण तुका 20,000 लागतले. कित्याक जाणा मरे ते वयले मनीस आसा ते पयशे नासतना काम करिनात रे. सगळेच पयशे सोदतात. तांकां पयशे वाटचेच पडटा. पूण साहेब हांव एक गरीब मनीस साहेब. वयसान म्हणून हाडटलो इतले पयशे. म्हाका म्हाका मातशी हेल्प कर साहेब. म्हजो पूत मरणाचे दोडेर आसा. म्हज्या पुताक साल्वार कर साहेब. अरे कामा बेगीन करतलो जाल्यार सगळ्यांकूच पयशे वाटचे पडटा. जोरी तर तुज्या लागीं कांय ना जाल्यार फाल्यां नाल्यार परवां येयले जाता. साहेब तशें म्हणनाका साहेब. म्हाका म्हाका पयशांची चड गरज साहेब. म्हज्या पुताक साल्वार करूंक म्हाका आदार कर साहेब. हांव पांयां पडटा तुज्या. अरे सांगला तुका कित्याक परत तकली खात्री तूं. पळय तूं आतां वच आनी फाल्यां नाल्यार परवां यो. परत परत कित्याक बेजार करता रे तूं. साहेब हे म्हजे घडयाळ साहेब. हाचे कोण तरी 500 रुपया म्हाका दी. वो वो ही म्हजी चेन साहेब. अरे हाचे एक 1000 रुपया तरी म्हाका मेळत. अरे वो तकली पिसो बी जावना मरे. हो म्हजो अरे हो म्हजो शर्ट साहेब. हाचे कोण तरी एक 100 रुपया म्हाका दीत साहेब. अरे हो म्हजो बेल्ट साहेब. अरे चल हाचे 50 रुपया तरी म्हाका मेळत. हे म्हजे शूज साहेब. हाचे कोण तरी म्हाका 230 रुपया तरी दीत साहेब. अरे का भायर रात रे पिसो जाला रे. साहेब हे म्हजे पॅन्ट साहेब. हाचे 230 रुपया तरी म्हाका मेळत. अरे तू कितें करता. हे पर्स म्हजे अजून एक 80-100 रुपया आहात साहेब. पिसो जाला कोण तरी वरात रे. आता तरी म्हाका आदार कशी साहेब. उपकार मागता साहेब. म्हज्या पुताक साल्वार कर अरे साहेब. कोणी तरी वरात रे त्या ऑफिस जाला. साहेब. अरे विनायक खंय पावला रे तो. साहेब म्हाका आदार कर साहेब. वर आहे का बाहेर काढ बया. बाहेर काढ. साहेब बाहेर काढ. म्हज्या पुताक साल्वार करून म्हाका आदार कर साहेब. म्हाका धांवणे नाका साहेब. म्हाका धांवणे नाका साहेब. म्हाका आदार कर साहेब. ते कुणाला आहे? म्हाका आदार ते कर रोक साहेब. ना. ऐ, चढ बस मात्र बस म्हणून ओरडिता किती पेरी हाणता होई. अरे बाबा किती आहे बाबा हे किती आहे बाबा. कोणाचे दुखी येणार सगळ्यांचे दुखी येतात. आज तुझे येले जाल्यार फाल्यां मुझे येतले. माझे पाशेंस. चोय बाबा चोय कित जालें तें जालें सगलें कित मुको कित जालें हांव चोयतां सगलें. चल हे मातशें हांगा घाले. तुका चड चड देव बरें करूं पाशेंस. मातशें सोंसली काय गे. मातशें तांकां सांग रे. हांव कोता सगलें हांव कोता. तुवें बी गरज ना. मातशें साहेबाक सांग रे. वय बरें बरें म्हज्या पुता पासत म्हाका आदार कर म्हणून सांग रे बरें म्हाका. बरें बाबा. म्हज्या पुता पासत आदार कर म्हणून सांग रे म्हाका. चल 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 हें घेत घे. हांव पांयां पडटा पाशेंस तुजे. वय वय बाबा सगलें हांव कोता. मातशें म्हाका आदार करपाक सांग रे. मातशें म्हाका आदार करूंक सांग. मुको कित जात तें हांव कोता. घराच्या फुडल्यान बाग आसत तूं. चुरो पाय पोटा त्या घराची. बागींत फुलां फुलत तूं. चुरो पाय पोटा ते बागीचे. तसोच घराब्याक भुरगो जल्मत तूं. खुशालकाय येता त्या घराब्याचे. घराबो खुशाल तो आसतलो. तुजें बेसांव आसत तूं त्या भुरग्याची. निस्ती सोमदिरान पळय कशी नाचता. सुकणीं वाऱ्यार पळय कशी उडटा. भुरगीं देवाची देणी
पडटा भुरग्यांकूच लागोन माय बायकोय खुशाल आसता म्हज्या पुताक सालवार कर तुजे ताय मागता एकटोच पूत म्हजो आपूर बाय ताची कोत्ता फुडलो रस्तो म्हाका दाखय पांय तुजे पडटा म्हज्या पुताक सालवार कर तुजे ताय मागता म्हज्या पुताक सालवार कर तुजे ताय मागता म्हज्या पुताक सालवार कर तुजे ताय मागता दोनिया देवा जेजू क्रिस्ता आमकां पातकातली सोडून तूं कुर्सार मेलोय तरी पूण आमी तुजेर बदलता आमकां कोण्या बगो सायबा म्हजी काकूत कर एकूच म्हजेर उपकार कर देवा तुजो उपकार हांव मोरो पर्यंत विसरचो ना दोनिया देवा म्हज्या पुताक बरो कर तुका भुरग्याचो फुरीस म्हणून सगलो लोक पाचतात म्हज्या भुरग्याची काकूत कर देवा तुजी एकूच मिला कशी कर आनी म्हज्या पुताक वाटाय म्हाका कसलो तरी रस्तो दाखय हुंयवेचे कितें करचें कोणा लागीं कितें मागचें कांय सोजमो ना म्हाका हुंयसान हाडूंक इतले पयशे लोकांनी म्हाका जाय तो आदार केलो पेपराचेर एडूय घालून जायत्या लोकांनी मुखार सरोन म्हाका पयशे दिले तरी पूण उरलेल्या पयशांचे हांव कितें करूं देवा कितें करूं बाबा चरण बाब तूं रोणाका गॉडीन बाब बोर जातलो आनी गॉडीन बाब बोर जाना जाल्यार मुगे झोनला हाडश कोण फोटोलो बाबा तूं भिनाका तूं कांय भिनाका गॉडीन बाब बोर जातलो वय तो बरो जातलो आनी हांव ताका सांगतलो तुज्या घराचे उरलेले सगळे जोनेलाचे आरशे फोडून उडय म्हणून वय हांव तुजे सगळे पयशे दितलो तूं भिनाका गॉडीन बाब बोर जातलो पूण सद्याक ताच्या ऑपरेशनाक पयशे पावनात ऑपरेशन करिना जाल्यार म्हजो पूत मरतलो पाशियेस पूण ना हांव अशें घडोवंक दिवचो ना म्हजो पूत बरो जातलो हय म्हजो पूत बरो जातलो पाशियेस तूं विचारला तुज्या साहेबाक मातशें बेगीन सांग रे बाबा तांकां अरे बाबा ते हुंय आयकताय तांकां पयले पयशे दिवपा जाय नाजाल्यार कोणाले काम कोनाय मनीस थिंगाय पूण ते काम कोनाय ते सारके दुकोर मरे बाबा दुकोर चोय बाबा तुवें भिवपा कांय गरज ना घे चोय मुको हे 10,000 हाय आडोले मुको थोडे आसलो ते घे 10,000 दवर चोय बाबा हांव दुडवान गिरेस्त न्हू पूण काळजान गिरेस्त काळजान हे दवर बाबा पाशेस तुजो उपकार हांव केन्नाच विसरचो ना तुवें म्हाका तुजी व्हडली गिरेस्तकाय दिल्या गरीबूच मनीस गरीबांक पावता म्हणटात ते सत हांव नोको देवान कित्याक म्हणून मनशां मदीं हें निर्मिला इतलो वेगळोचार देवान कित्याक म्हणून मनशां मदीं केला हो गरीब तो गिरेस्त कित्याक असले दुयेंस गरीब मनशाचेर आयले जाल्यार गरीब मनीस कितें म्हणून कोत्तलो कसो त्या दुयेंसाक फुडो कोत्तलो पाशेस
कोण म्हणून ताका पावतलो हुंय म्हणून तो वेतलो. दुनिया देवा, तुजो गूट तूच जाणाय. तरी पूण हांव तुका आर्गां दितां. कितल्याच लोकांक तुवें म्हज्या आदाराक पावयले. हे सगळे पयशे धरून एक 10 ते 12 लाख जातले. उरलेले पयशे हांव खुंयसान हाडूं. डॉक्टरान म्हाका फकत 7 दीस दिलेले. 6 दीस काबात जाले. एकूच दीस उरला. दुनिया देवा, एकूच दीस उरला. हांव कितें म्हणून करूं? खुंयसान म्हणून हांव इतले पयशे हाडटलो. ओय, एकूच उपाय. ओय, एकूच उपाय. हे हॉस्पिटल पासून खबर ना किती मिरताय दगाईनी. ये बाये लुईजाबे चोय बाप बोर जातलो. तुई भिवपा गरज ना. घडण बाप बोर जातो. फकत देवाचेर विश्वास कर. चोय हांव फाल्यां पोतून येतलो खबरी. हांव डॉक्टर लुईजा, हांव जाणा तुका ह्या वेळार कितें भोगता पळय तें. पूण आनी कांय सांगू नाका डॉक्टर. हांव नकून देवाक हांवें कितें वायट केलें पळय तें. कित्याक म्हूण देव म्हाका असले त्रास दिता ते. कित्याक म्हूण देव हें सगळें म्हजेरूच धाडटा जायत. ओय लुईजा, आयज देवाची ओड मिलाक जाली. हे संवसारान आयज पासून असलें विजमीत केन्नाच गळत नासतलें. खरेंच हो संवसार विजमितांनी भरलेलो. लुईजा, हांव जाणा तूं कितें चिंताय पळय तें. पूण देवाचेर विश्वास दवर आनी ताका आर्गां दी. कारण कितें घडटा तें बऱ्याकूच घडटा. घडन आतां सारको बरो जालो आनी थोड्याच वेळांनी ताका आमी वॉर्डन शिफ्ट करतले. कितू गोड खावजा जायत रे मनशां. एक दोळ्यांत दूख पासून पडलो ना. असल्या माई पायक हांव नमस्कार करता. आनी हेच भाशेन असली आवय बापूय सगळ्या संवसारान सगळ्या भुरग्यांक मेळ्या पुरण मागोता. Moja संसाराचो सुख संतोष मोज्या काळजाचो काळजान पेटला पळय कसो उजो मोगान पिसो जाला आमचो बेजो उजवाड तूं मोज्या संसाराचो सुख संतोष मोज्या काळजाचो काळजान पेटला पळय कसो उजो मोगान पिसो जाला आमचो बेजो तुझी स्वप्नां हांव स्वप्नेता नवदो तुजी काळजान चिरून वेता विश्वास तुजेरूच दवरून आसा तुज्या नांवान म्हजो संस्कार सोडटा हे हे हा हा
मोज्या काळजाचो काळजान पेटला पळय कसलो उजो मोगान पिसो जाला आमचो बेजो उजवाड तूं मोज्या संवसाराचो सुख सोदोस मोज्या काळजाचो काळजान पेटला पळय कसलो उजो मोगान पिसो जाला आमचो बेजो तुजी सुरोपाय दिपकायता काळू किरात उजवाडान भोरता कातकी संसार जायत बी येता बेगीन तुजो सांगात मेळोंक मागता हे हे हा हा La 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 la. उजवाड तूं मोज्या संसाराचो सुख सोदोस मोज्या काळजाचो काळजान पेटला पळय कसो उजो मोगान पिसो जाला आमचो बेजो उजवाड तूं मोज्या संसाराचो उजवाड उजवाड तूं मोज्या संसाराचो संसाराचो उजवाड तूं मोज्या संसाराचो उजवाड उजवाड तूं मोज्या संसाराचो उजवाड तूं मोज्या संसाराचो उजवाड तूं मोज्या संसाराचो उजवाड तूं मोज्या संसाराचो उजवाड उजवाड तूं मोज्या संसाराचो हे रे चाली तू बो मोयसाण येतोणा तू एक दाखलो असो पेट हाडलोलो तू खबर हा मरे आनी तेग आमी तेगे बरी कोण तेगे सिरीस कोण तेगे दाका हलो तो तेग ओळ केलोलो आनी अशें कोण आमगे बाब जावपा हा आमी ते सुण्या ओड केलो न्हू तेशें कोण ते सुण्या भाशेन तेका ओड करपा जायो हा कित रे कित म्हूट रे कित मुडा रे पायलट करूया नाका हा चाली पायलट नाका तेगे मागीर तकले वारे चड लागता आनी तुमचे तकलेचे बसतो मरे मागीर आवय आज लीज मारी आनी हो चाली चलोन हुंयताय तरी तुम चलोन येताय ते भाशेन आगो तूं आवयपणा बेसारा दिसना ओ ते हो आवयपणा बेसारे दिसता तू कित जाल रे मद उलयता आपूण आमी आमगे बाबा कित करूया म्हणटू एश कोन कितें दोतोर करूया नाका नाका आवय दोतोर केल्या सगल्या लोकांक कोपात गोतलो तू कित जात रे मोदें उलयतो आमच्या बाबाक आमी कितेंय करूं तू कित जाता बाबा मिनिस्टर करूया म्हणटा आवय मिनिस्टर नाका लोकां नागोन हाजाकू लोक आमक थोडे नाव हा ते देखून पिडो जाता मरे चाली वे 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 नाव आहा तुका नाव हिड्याला मुगो एका काजार तू कित जात रे कितें मोदें उलयता तू बेजार जाल कितें पयलो एक तुका चान्स पडलो ना तो पडलो ना आत तरी मगे कुपार जात मरे आवय कुपार आवय सारको फुलोलो ए कुपार जात मुगो हांव कुपार सारको कुपार मागीर नेगार बा वयशी चोय ना, कुपार ना, जाल म्हणून बेश्टो फुक्यो जावं मेवपाना वय, 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 कुपार जाल म्हणून री मगे बाब जाल्यार मगे बाबा चेन घालपा जायी ओय ओय मुको सायकलीची ना सायकली चेन न्हू गोमट्यान घालते चोय चली मंगळसूत्र घालती चला चेन रे आनी बाय जाल म्हणून री बायेक कांकण घालपा जायी ओय पदरा गेली हाटलो पत्रा घे न्हू आती घालता ती बाय चल बेगीन कोर बी क्विक कम ऑन आमकां लेट जातलो आयज तुज्या काजराचें उलोवप करूंक जाय आनी जरी तर आयज आमकां लेट जालो जाल्यार काजराच्या दिसाक तुजो नवरो रेस्पेराक तुका लेट करतलो तुका इगुर्जेच्या दारात दवरतलो तेन्ना पाद्विकार म्हणटलो चल ये भितर ये आनी तुका एकट्याकूच घेवन रेस्पेर सुरू करतलो अशें जालेलें तुका जाय ना पापा म्हाका लॉस दिसता हा तुका लॉज दिसता कित्याक लॉजताय लॉजाक उपकारो ना कित्याक ह्या गांवांत आमकां तेंकतलो कोणूच ना हांव तुजे काजार इतल्या घोणघोणान कोत्तलो
A big open space and best band. Fireworks and whatnot. Are you ready? ना पापा. Be quick. Follow me. Come on, baby. Be fast. Be fast. Come on, baby. Be quick. Quick. पापा. Silveira, oi mocenał. Łokotat pój, posogloc gał. Ja są saraco, oi radza koso distał. Moja business sacer, oi solahał. Victor tuka, moja niki, uksata pun faidona. तुझो कसलोच म्हाका तकलीचो लोची पोटाचोय पयशे आसता हे बिझनस ते कळचें ना तुका तुवेचे काजार वरात कोत्तलो ह्या गांवान नांव दवरतलो हांव मरतोय तूं म्हजो उगडास कोत्तलो हांव मोचोना हे मनान दवरतलो Silveira, oi moचें नांव Łokotat pój, posogloc gał. Ja संसाराचो oi radza koso distał. Moja biznesaचेर वयर सोल्ला हांव मामी 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 कित्याक खोर्शेताय बाबा कितें जालां मम्मी आयज हांव खूब खोशी मम्मी म्हज्या कंपनीचो बॉस आनी ताची धूव आमगेर येवपाचे आसात मामी हांवें तुका सांगलेलें न्हय म्हज्या बॉसाची धूव म्हजो खूब मोग कोत्ता म्हणून आयज आमचें घर पळोवंक ती आमगेर येवपाचे आसात आनी हाकाच लागून तूं आयज खोर्शेता दिसता म्हाका सांगूंक बाबा तुवें पयलें सांगपाचें न्हय हांव कितेंय पुरी करून दवरतलें आसलें घरान हाडलेलें कांयच ना आनी हांव बाजारान वचोंक ना फाल्यां वेतेली म्हूण मामी कितें पियोंक तरी आसा पियोंक आसा ओ पासेस हा तो कित्या तरी सांग केसो काम करून जाय तें म्हाका सांग हांव कोता मामी हो कोण गे बाबा कोण गे अरे मातशें धांगान हडसाळ म्हूण म्हाका विसरलो अरे दुडवा नोट चोयल म्हूण मुगे आशा इसरलो तुवें मुगे झोनला आशकोळो ते अजून पासून 1 रुपया हारी केलो ना कितें पयशे दिवंक ना पासियेंस तुजो उपकार आमच्यान विसरूंक जाता आनी गॉर्डन तुजी फकाणां कोत्तालो आयज सकाळ चाण म्हणटा कितें जाणा पासियेंस अंकलाक पळोवंकूच ना म्हणून वय रे बाबा मुगे सकाळ सावन उगडास कोतालो मुगे मोरगांत मरे पयशे दिवपा सोदतालो कितें रे म्हाका मुगे अरे पासियेंस अंकल त्या पासत भिवपाची कसलीच गरज ना तुका पयशेच न्हय पूण तुका जाणटे प्रायर पासून हांव तुका पळयतलो वारे वा मुगे म्हातारपणा ओपीस गेलो रागार जानाका बाबा म्हाका मिठा फुडें शीत खावपासूं वयना बरें पासियेंस अंकल ते सगळे मागीर उलोवचे आतां ती येवपाचो वेळ जालो देखून जाता ते बेगी कर अरे बेगीन आनी जात कितें रे बाबा सॉफ्ट ड्रिंक आनी बिस्कीट अरे बाबा ती चोडूय वेळ हांगा रावची ना बेगी कर कितें जाता ते बेगीन कर पासियेंस मम्मी कितें जालें बाबा मम्मी आयज म्हाका खूब दूख भोगता आमचो डॅडी आमचो इतलो मोग कोत्ता आसतना देरेपेत आमकां सांगोन आसतना पयस कसो जालो मम्मी
आमचो डॅडी खंय गेला आयज म्हाका दूख भोगता आयज म्हज्या खुशालकायेन वांटो घेवंक म्हजो डॅडी ह्या घरान ना देखून मम्मी मम्मी आमचो डॅडी खंय गेला बाबा ती हांव सगळें तुका मागीर सांगता मागीर 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 तूं सदांच म्हाका मागीर म्हणटाय आमच्यांनी भितर येवंक जाता वर्षी हांव कोणाच्याच घरान भितर सरोंक परवानगी घेना यू आर मोस्ट वेलकम सर हां थँक्यू कशी आसात तुमी आमी बरीं आसा तूं कसो आसाय एकदम बरो ही म्हजी तूं ग्लॉसल बरें आसाय बाय वय आसा हांव बरी बाय तूं सारको एक आंजबडवो कसो गॉर्डनान म्हाका सगळी तुजी खबर सांगल्या आनी तूं जाणाय तूं काजार जालें म्हणटूच तो तुका राणी कशी दवरतलो आलबोत राणी कशी दवरचीच पडटली त्याच पासत हांवें तुज्या पुताक आमचे कंपनीचो जनरल मॅनेजर केला एक तुजें दोळाडपण देव तुजेर आशिर्वाद घालूं म्हजी दूं जावन आसा म्हजी वडांतली व्हड ग्रेस्काय राणी ती राणी हॅव अ सीट सर थँक्यू ग्लॉसल तुवें बसोन घे बस बाय आमचें घर मात मातशें ल्हान आसा ल्हान असल्यार कितें जालें एक पावट म्हजी दूं काजार जातोच ह्या घराचो नक्षा हांव बदलतलो पूण ह्या घराचो नक्षा बोलदूंक कोणाच्यानूच जावचें ना म्हज्या घरकारान आपल्या रोगताच्या थेंब्यांनी हें घर बांदलां ओय सर ह्या घराचेर म्हज्या डॅडीचो जिवूत आसलो गॉर्डन तूं आदल्या भाशेन उलयताय डोंट बी स्टुपिड या ग्रो अप तूं म्हजे कंपनीचो जनरल मॅनेजर थिंक लायक ए बिझनेसमॅन इनफॅक्ट यू आर रायट सर म्हज्या डॅडीचो काय हातो पत्तो कांयच ना आनी जरी तर हे पोन्ने घर मोडून नवें बांदलें जाल्यार हातूंत कांयच वायट ना येस आय शूड थिंक लायक ए बिझनेसमॅन हे देर यू आर पयला गॉर्डन हांवें तुका सांगूंक ना मोसो डॅडी कितलो हुशार पळय तो ही रिली थिंक्स लायक अ बिझनेसमॅन आनी ताकाच लागून आयज पासून आमचे बिझनेस उंचल्या पावंड्यार आसा पूण बाय सगळेच दीस आयतार आसले जाल्यार मनीसांनी काम करचें नासलें पूण हें चिंतप देवाचें 100 दीस मनशांक काम करूंक आनी 21 दीस आपणाक म्हूण दवरला पूण मनशांनी देवाचो दिसूय चोरून व्हेला देवाचें बिझनेस जावन आसा सगळ्याहून व्हडलें हो संवसार रचून आमकां दिला पळय तें आमी फकत ताचे वेपारी तूं आजुनूय आदल्या संवसारान आसा आतां सगळें बदलना मनशाचें चिंतप वाडलां मनशाचें गिन्यान मूच पावलां ह्याच कारणाक लागून देवान मोडप आनी जमीन रचली आमकां समजूंक मोडबा मदें आनी जमनी मदें कितली वंतर आसा पळय ती देव जावन आसा मोडप आनी आमी जमनी लोतेली रोचना पूण मनीस चंद्रिमान पावले जाल्यार सुर्याशी वचोंक कित्याक भियेले सुर्याशी आयज पासून कोणूच कित्याक पावूंक ना देवाक जाय जाल्यार देवाच्यान वचोंक येता पूण मनशाच्यान मात जावचें ना तें बरें आसा हांव म्हजे दुयेच्या काजाराचें उलोवप करूंक आयलोलो म्हजी दूं तुजो जाय तो मोग कोत्ता आनीक तुमचे काजार जावंक म्हजी कसलीच आडकोड ना म्हाकाय जाय तुमचे काजार जाता तितले बेगीन जालेले पूण एक मात तुमचे काजार जातूच म्हाका नाका आमच्या बिझनेसाचेर कसलोच वायट परिणाम आयलोलो तुमकां रावोंक हांव एक नवें व्हडलें घर घेतलो डोंट वरी सगळे पयशे म्हजे हांव सगळे कोत्ता ते फकत म्हजे दुयेच्या सुखाक लागून नो प्रॉब्लेम सर हांव ग्लॉसल आनी मामी सगळीं नव्या घरान आमी खुशाल रावतलीं ना बाबा हांव तुमच्या सांगाताक येवची ना हे म्हजे घरकाराचें घर सोडून हांव खंयच वेची ना म्हजें कितें रे बाबा हांव आयज असल्यार फाल्यां ना पूण तुमी भुरगीं पूण एक उगडास दर माय पाय आपल्या भुरग्यांक एक खोंबी आपल्या पिलांक पाकटां भितर घालून मोगाची ऊब दिवन वाडोवन व्हडली कोत्ता गिदाच्या चोपक्यांतली तांकां वाटायता पूण म्हाका तूं आजुनूय व्हड जावंक नासला रे म्हज्या पुता पूण हांव नोको जालें
तूं आयज वाडोवन एक व्हडलो रूख जाला म्हूण ज्या रुखाचे सावडेक हांव सदांच आशेतालें पूण कांयच नजो बाबा. हांव फाल्यां मेली जाल्यार एक मूठभर माती घालूंक येवंक मात विसरो नाका. ना जाल्यार म्हणशी माय मेली आनी गेली आतां आनी फोंडार कित्याक वचोंक गाय म्हणून. सिल्वेरा, तूं तांच्या काजाराची तयारी कर. म्हजो पूत तूं सांगता तूंय रावतलो. बरें तर आमी वेतात. कम ऑन, लेट्स मेक ए मूव. इथं स्प्राईट कोय. स्प्राईट इथं एक तरी बिस्किट हारोसा होता तरी हारोसा एक कोय गेल मरे. वा म्हाका सांगता मरे हांव जाणटेपरा जाव पास म्हाका सामाटो मू एड मॅक सांगता गेलो आतां हुरहुर करून गेला रगडाच. चल मुगो बाय चल मुगो. ते पापर मोळे मात्या कुरपणे. आज कित रे त्या सासे बसत्या पुरुषां घेऊन हुईता. आवय केती रे सारखी कंकण रेल्वे मरे. भुरगी कित गेली अरे बी भुरगी. अरे बाबा कैसा बाबा क्या कैसा बराबर बाबा कैसा कैसा बाबा जय कैसा बाबा जय चार जामलो 8 जाम किती कोंडाल काय म्हणतो या साहेबनी हाच्या घेता ती भाषा किती येत रे नुसतं याच भाषेत झाले मरे ते. या किती जण नाही बाई चॉकलेट का पाहते या आठवणी काय रे साविताई धुतनी पाव इता भुरग्यांक वो सांग विचार काय किती सारखे ऐश खेळता. आता कितको चलवलेलं ऐश kan चलवलेलं नाही कोणा लुईजा बाई मुगा. ओ लुईजा बाई कशे हांगो बरे हा मुगो. आनी आमगे गॉर्डन बाब केसा गॉर्डन बाबा चोयल्या जायती वर्स जाली बरो हा न्हू तो. आमी सगळीं बरी आसा. तूं कसो आसा पासी. बरो बाय पूण बाय तूं हुंयताले जायतो तेम जालो चेड्याची खबरूच घेवंक ना. आनी आयज म्हज्या नातवाचो बर्थडे म्हणून हांव तुवें वेताली. आज गिल्यान बाबा की बर्थडे पूण म्हाका गॉर्डनान सांगलो ना आयज आपल्या चेड्याक बर्थडे. विसरलो आसतलो. वय 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 लुईजा बाय हांव सगलें जाणा काजार जाल्या कितली वर्स जाली केन्नाय पूण तुमची खबरी येयला गो तो. केन्नाय तरी तुमकां जाप केल्या तुमी कित केलें ना ताका टायम मेळोंक नासतलो. कामाक वेता न्हय बिजी आसा आसतलो. ए लुईजा बाय चडूय चेड्या सायड घेयनाका. तुजो सारको जिवाक कुयदाद कर बरें हांव वेता. बरें ए बाय चोय गॉर्डन बाबा सांग हांव येतो म्हूण सांग बद्याक. हांव सांगता आनी हांवें खबर गेली म्हूण सांग बाबा. Wow! Hey, Grosso, my daughter. Hey, Papa. Koshe asai? I'm fine, Papa. And where is the birthday boy? He's there on top. Grandpa! Hey there! Hey, you look great here. Grandpa!
हॅपी बर्थडे. थँक्यू ग्रँडपा. पोय तुझ्या ग्रँडपान केदो व्हडलो बर्थडे गिफ्ट हाडला पोय तो. ओ वाव. हॅपी. येस ग्रँडपा. हा ग्रेट. He looks great या. पापा गॉर्डनाचो फोन आयलोलो मातशें लेट जातलें म्हूण सांगून. एकदम चड काम आसा म्हूण. एक व्हडलो प्रोजेक्ट मेळपाचो आसा आनी ताका लागून चड बिजी उरलो म्हूण. हे डियर खरेंच हांव गॉर्डनाक वालोर दिता कित्याक ताणें ते क्लायंटाक बरे भाशेन सांबाळलो देखून. हे आनीक ते करून येदो व्हडलो मिलियनाचो प्रोजेक्ट ताणें आमकांच दवरलो. तें बरें आसा. आतां पार्टी कसली तयारी केली. पापा हांवें चिंतलेलें ग्लेनाची बर्थडे पार्टी हॉटेलान दवरूं पूण गॉर्डनाचें काम शुअर आसूंक ना म्हूण घराच दवरली. आनी हांवें फकत थोड्याच मनशांक आपयल्या खास मनशांक स्पेशली चिल्ड्रन्स पार्टी. ग्लेनूय तुमचे बरोबर एन्जॉय जातलो म्हूण आनी सगळ्या भुरग्यांक एन्जॉय करूंक चाली आसा न्हू. Oh, Charlie the Great. ग्रँडपा डॅडी केन्ना येतलो? येतलो बाबा. ताका अर्जंट काम पडलें. त्या कामाक लागून तो मातसो उरलो. डॅडी सदांच अशें करता. होय पापा मातसो बेगीन फोन करून आपय गॉर्डनाक ना आपयता. जाल्यार ग्लेन केक पासून कोता कातूचो न्हय ना. फोन कोता न्हय. Oh no. कितलो वेळ जालो फोन उखलिना. बिझी आसतलो. हांव येयलो. अरे पासियन्स कसो आसाय. कलरफुल रेनबो 7 कलर. ओ अरे पूण तुका बर्थडेक कोणे आपयला रे? आपयला म्हूण येयलो. आनी हांव बर्थडे येयलो जाल्यार हांव बेश्टो येना. हांव प्रेझेंट घेवन येता. हांव प्रेझेंट घे बाबा. हॅपी बर्थडे. अरे ऑड प्रेझेंट हा. पापा हो प्रेझेंट म्हाका ओळखीचो कसो दिसता. कितें ओळखीचो. सपोर्ट हांव दिसत म्हाका. होय पापा हो आमचोच वय प्रेझेंट. वय तुमचो थंय हाडा. तुला जालो तो प्रेझेंट वय तुम घालतो. आमचोच प्रेझेंट हाडून आमकांच दिता. गेट लॉस्ट. आय सेड गेट लॉस्ट. कधी आल्या मनशा जाणा ते. चल वच. कोणाक स्वतांक येता म्हणून देव जाणा. बाय कशी आसात तुमी? Oh Jesus, have mercy. एकटो गेलो आनी दुसरी आयली. तूं आनी हांगा कित्याक आयल्या? तुका कोणे आपयला? बाय आयज म्हज्या नातवाचो बर्थडे म्हणून हांव आयल्या. ग्लोसल घरा लागीं कांयच रांदूंक नासतलें. तेच पासो जेवंक हांगासर आयल्या. सांबाव कितें चोरून बा व्हरत. चोरपाची संवय म्हाका ना पूण तुवें जाल्यार म्हज्या पुताक चोरून व्हेला. म्हज्या घराचें सूख तुवें चोरून व्हेला. आब्बा म्हज्या बापाक चोर म्हणटाय. अनुपकारी मनीस खंयची. अनुपकारी हांव न्हय. हांवें आयज पासून कसलीच अनुपकारपणां करूंक ना. म्हजो पूत काजार जाल्यार आयज कितलीं वर्सां जालीं पूण एक दीस पासून हे मांयचे खबरेक तो येवंक ना. ना म्हूण माय जेवल्या ओ उपाशी आसा ती पासून ताणें खबर घेवंक ना. मांयचे खबरेक येवंक तुमी ताका दिना. हांव म्हज्या पुताक वळखून जाणा पूण तुमी ताका बांदून घातला. तुजो पूत ल्हान दूध पियेतलो भुरगो न्हय जाका बांदून घालून दवरूंक. म्हाका दिसता ही हांगा सोडली गेल्यार बरी. ना तर ही आमची बर्थडे पार्टी पिड्ड्यार करतली. वय तूं वच हांगाची. आमकां नाका तूं हिंगा रावलेली. कितें वायट जावचे पयलीं तूं गेल्यार बरी. हांव हांगासर रावंक येवंक ना न्हय म्हूण तुमचें कितेंय खावंक येवंक ना. हांव फकत आयल्या म्हज्या नातवाक मेळोंक आयज ताचो बर्थडे म्हणून. ग्रँडमा तूं म्हाका मेळोंक आयल्या? होय बाबा हांव तुका मेळोंक आयल्या कित्याक जाणाय आयज तुजो बर्थडे म्हणून. हॅपी बर्थडे बाबा. थँक्यू ग्रँडमा. आनी तूं जाणाय हांवें तुका ल्हानसो एक गिफ्ट हाडला. तुजी ग्रँडमा व्हडली ग्रेस्त न्हय देखून धाकटुलो असो घेवन आयल्या. ग्रँडमा हो तुजो धाकटुलो प्रेझेंट म्हाका व्हडलो. हांव तो वय? सदांच म्हजेशी दवरतलो. खरेंच बाबा? गरज ना दी तो हांगा. हो घे तुजो प्रेझेंट. आमकां नाका. तुजे असल्याचो प्रेझेंट घेवन आमी भिकेक पडोंक ना. आनी वच हांगाची. म्हाका नाका हो ग्रँडपाचो व्हडलो प्रेझेंट. घे ग्रँडपा आनी तूंय वच. म्हजे ग्रँडमाक तुमी सतायतात. म्हज्या बापाक वच म्हणटा. तुजे ग्रँडमाचे आयकून म्हज्या बापाचो प्रेझेंट भायर मारता. मामी तूं गिराव थिंगा. मामी मामी
माय पळय आगे म्हजी माय बाबाच्या डोळ्यांतल्यान सगळे रोगत येता रोगत येता? जेसूस डॉक्टराक आपय बाबा बाबाच्या डोळ्यातल्या रोगात बाबा बाबा हे सगळे झाले कशे हे सगळे झाले कशे हे सगळे तुझे मायक लागून कळला माहीत लागून मायन केला तरी कितें सगळे सोडात पयली बाबाक दोतोरागेर व्हरात वय बाबा चलात चलात आमी ताका दोतोरागेर व्हरुया जाली आतां खुशी पुताचें सूख तुज्या आनी दोळ्यांनी पळोवंक जायना म्हाका तूं आनीक आनीक हांगा आयलेली नाका म्हाका तुजें तोंड पासून आनीक पळोवंक नाका दोन्ही देवा हांवें तुका कितें वायट केलां कित्याक म्हूण तूं म्हाका असले त्रास दिता खंय जायत हांव चुकलीं रुखाची पानां सुकली म्हणटोच वयतान खाला पोटा माय पाय जाणटी जाली म्हणटोच भुरगीं तांकां केंटा विसोन नाका मायचे दुदान तुमी वाडोवन व्हडलीं जाता भुरगींची माय पाय विसोता मागीर ती वयर ओडोंक पडटा नशीब मोजे दोनया जाय कसले कितें कोणाक हांवें वायट केलें कसलोच मोजो गुन्यांव नासतना कित्याक म्हाका रोडोयले तोरूय पूण दोनया तुजेर मोजो विस्वास आसा कोणाक वायट मागोना हें सगळें सोंसचें पडटा तोरूय पूण दोनया तुजेर मोजो विस्वास आसा कोणाक वायट मागोना हें सगळें सोंसचें पडटा 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 ओ लुईजाबाई ना कित गो घरा कडेन लुईजाबाई ओ लुईजबाई कोण लीज मारी कशें आसाय यो बस बाये हांव बरो हा तूं केस हा गो बाये तुगे नातवा खबर आयकून म्हज्या काळजासार दूख भोगवलं बाये तेका लागून सकाळ सोण मुगो उदका गोड घेयनासतना तुगे नातवा खबरे येयला खबर हा गो बाये ती गेली लुईस मारी हांव परत तुवें केन्नाच वेचिना म्हाकाच लागून हें सगळें जावंक पावलें नातवाचो बर्थडे म्हूण हांव थंय गेली गो बाय हय बाये पूण म्हजो पूत कांय म्हजे खबरेक पासून येयना कांय नजो
म्हजोच पुत्तो पूण परत हांव तुवें केन्नाच वेचिना पूण परत आनी हांव तुवें केन्नाच वेचिना लुईजा बाय तू हेश कित्या मुट गो बाय तुगे हितून केसलो गुन्हे आहा गो बाय कितें जावं तें परत आनी हांव तुवें केन्नाच वेचिना बोंगो बाबड्याचें काय बरो घरा बाहलोलो कोणा नदर लागली म्हूण देव जाणा माय पायन भुरग्यां लागून कित केलो ना जाय तूं पूण भुरग्या माय पाय गे वालोर ना केसलो भुरगो काय म्हणटा हांव कातरा काळजाचो गॉर्डन ग्लॅन आतां सारको बरो जालो देवाक आर्गां दी कारण ग्लॅन पोत्तून हो संवसाराचो उजवाड पळोवंक पावलो होय बरें जावं त्या मनशाक जाणें म्हज्या पुताक हो संवसाराचो परतून उजवाड दाखयलो त्या मनशाक हांव चड उपकार आठयतां हांव तर म्हज्या पयशांनी ताका दोळे विकते घेवन दितलो आसलो गॉर्डन तुजे मांयक चडूय लागीं घेना काय ती सगळे तुजे पाड घालतली तिकाच लागून तुजो पूत कुड्डो जालो पुरोकोर मिस्टर सिल्वेरा डॉक्टर म्हाका माफ कर तुज्या ऑफिसान येवन हांव व्हडल्यान उलयतां देखून पूण असल्या मुशांनीच ह्या संवसाराचे पाड घातला माय फकत म्हज्या पुताच्या जल्माच्या दिसा ताका पळोवंक आयलेली म्हजो पूत दोळ्यांनी कुड्डो जावंक पावला जाल्यार फकत ग्लॉसलाक लागून ग्लॉसलान ताका दुखलून उडयलो आनी म्हजो पूत कुड्डो जावंक पावलो असल्या मनशांक लागून ह्या संवसाराचे पाड पडला मिस्टर सिल्वेरा तुका लागून आमचो सगळो दुस्पट जावंक पावला मिस्टर सिल्वेरा तूं तुज्या पयशांचेर नाचताय न्हय जाल्यार तुजे पयशे घेवन तूंच बॉस तुज्या कंपनीक हांव रिजायन जाता नाका म्हाका त्या जनरल मॅनेजराचो पोस्ट एक ल्हान खंय तरी नोकरी करून हांव सुशेगाद आसतलो पूण असले संवसारांत मनीस आसल्यार ह्या संवसाराचे निसंटन जातले तुम्ही दुसऱ्यांचे बरे करिनात पूण तुम्ही दुसऱ्यांचे पाड घालतात गॉर्डन हें सगळें मागीर उलोवन ना डॉक्टर हे सगळें तांच्यांनी जाणा जावन केला आनी तूं ग्लॉसल मनीस काजार जाता आपलो बरो फुडार करूंक नोय काजारी जिवीत पाड घालूंक आनी तुज्या डॅडीचें आयकोन आमचो फुडार तुवें पिसुडलो गोवाचो गरोबो बायलेन सांबाळचो हो एका उस्तोरेचो कायदो जावन आसा न्हय त्या गराबेची दुस्पोट करूंक कशें तुमकां पुटवले एका पुताक आपल्या आवय सोरशिल्लो पयस करूंक आयज तुज्या भुरग्याचे हाल अशेंच जाल्लेले जाल्यार तुका कितें भोगतेले आसले देवाक आर्गां दी एका बरे मागपी मनशान म्हज्या पुताक आपले दोळे भेटयले देखून आनी सांगोंक पासून ना आपूण कोण पळयतो म्हजो गुन्यांव जालो गॉर्डन म्हाका माफ कर डॉक्टर म्हाका सांग कोण तो मनीस ज्या मनशान आपले दोळे दिवन म्हज्या पुताक ह्या संवसाराचो उजवाड दाखयलो कोण जाय तो इतलो दयाल मनीस कित्याक जाय तो आमचो इतलो मोग कोत्ता डॉक्टर सांग म्हाका ह्या मनशाचे हांव पांय दूद उदक पिवंक तयार आसा गॉर्डन हे मनशाच्या मोगाचो तुका ताव मेवचो ना कारण तुवें तुजे मामी डॅडीचो वालोर ओळखूंक ना गॉर्डन तूं जाणाय तरी कितें तुका खबर आसा
तूं ह्या संवसारान कसो जियेताय पळय तो तुका खबर आसतली कशी. तूं ल्हान आसतना तुजें एक व्हड ऑपरेशन जालां तें हार्ट ट्रान्सप्लांटाचें. एक नवें काडीस जाल्यार कोण जायत तो इतलो दयाल मनीस तुका आपलें काळीज भेटयलां पळय तो. न्हय आनीक दुसरो कोण पूण तुका जल्मान धाडटलो तुजो खरो बापूय जो तुका ह्या संवसारांत जिवंक दिवंक आपलो संवसार सोडून गेला. कितें? म्हजे कुडीन काळीज दोगदोगता ते म्हज्या डॅडीचे. पूण डॉक्टर, हें असलें ऑपरेशन तुमच्यांनी कशें करूंक जाता? इट्स अ क्रायम डॉक्टर. ओल्डन गॉर्डन, हें ऑपरेशन हांवें म्हजे कुशेन करूंक ना. पूण तुका साल्वार करूंक खूब तुज्या डॅडीन त्याग केला. तुजो डॅडी तुजे भाशेन इतलो गिरेस न्हय, पूण तुज्या ऑपरेशनाक लागून बाबलो जायत्यो कोंती काडी इतले दुडू कुंयतान हाडूंक वयता. शेवटाक हांवेनूच ताका बुजवण दिली आनी तुजे ऑपरेशनाचे दुडू एकठांवूंक तुजो डॅडी बाबडो आपली एक किडनी विकूंक तयार जालो. मनशाच्यान एक किडनी वरवीं जिवंक जाता. पूण बाबड्याक कितें घडलें देवाचो गूट देवूच जाणा. म्हणजे म्हाका साल्वार करूंक पयलो डॅडी आपली किडनी दिवंक तयार जालो? हय, इतल्यानूच जावंक ना. तुजे ऑपरेशनाचे दुडू एकठांवूंक बाबडो तुजेंच चिंतून चिंतून रस्त्यान चलोन वचो. पूण हांव चिंतूच ताका. चला बेगीन ताका भितर व्हरात.
तुझ्या डॅडीक हे संवसारांतले खंयच्याच डॉक्टराच्यान साल्वार करूंक जायनासलो, कारण ताची ब्रेन हॅमोरेज जावन तो थंयच कबार जालो. जायत कोडे तो हीच उतरां उलोवंक उरलोलो. म्हजे पुताक साल्वार करात, म्हजे पुताक साल्वार करात. ही आसा ती चीट तुजे डॅडीन बरोवन दवरलेली पळय ती वाच. मोगाल लुईजा, दुडवांक लागून आनी म्हज्या पुताक साल्वार करूंक हांव आयज म्हजी एक किडनी दिवंक वेता. ही किडनी दिल्या उपरांत जर तर म्हाका कितेंय जालें जाल्यार वो हांव मेलो जाल्यार ताचो जबाबदार फकत हांव आसतलो. हातून आनी कोणूच दुसरो गुन्यांवकारी आसचो ना. म्हाका फकत म्हज्या पुताक साल्वार करूंक जाय. एकटोच तो म्हजो आपुरबायेचो पूत. ताका साल्वार करूंक हांव कितेंय करूंक तयार आसा. लुईजा, लुईजा, म्हाका गुन्यांव बोगस. म्हज्या पुताक आयज हांव तुज्या हातान सोडून वेता. म्हज्या पुताचो तूं बरो करून सांबाळ कर. सोजमोता, तूं म्हाका सोजमोतेलें आनी म्हाका माफ कोत्तेलें म्हणून तुजोच मोगाल गोरकार शेरो. खरेंच देवाचो गोड देवूच जाणा. गोडे देवानूच हें सगळें केलां जायत तुजे देडीकूच तुजो दोनोर करूंक. गॉडन, पयशे आसल्यार पासून दोनोर मेवनात. तोच देव आमकां रस्तो दाखयता. तेच परी एक व्हड मिलाक जाली. तुजे देडीचें काडीज तुका मॅच जालें. गॉडन, म्हाका दिसता देवान तुजे डॅडीची मागणी आयकली म्हणून. तेच परी तुजे मामीन आयज पासून तुका दाखोवंक ना तूं कसो जेताय पळयतो. डॅडीन म्हज्या पासत इतले त्याग केले, पूण डॉक्टर म्हज्या पुताक दोळे आतां म्हजे ओय, तुजे मामीन ताका आपले दोळे भेटयले. तिणें म्हाका सांगलेलें कोणाकूच सांगू नाका म्हणून. पूण ना, हांव पयलोच ताण तुमचो फॅमिली डॉक्टर. हांवें सगळें पळयलां म्हजे कास दोळ्यांनी. तुजे मामी डॅडीचो मोग. तिणें म्हाका सांगलेलें कोणाकूच सांगू नाका म्हणून. तुजे डॅडीचे काडीज तुका भेटयतना आमचे डॉक्टरांचे हात कटकट्टाले. तेच परी आमकां आतां जालां. आमचे डॉक्टरांचे हात कडकडूंक लागले तुजे मामीचे दोळे तुजे पुताक भेटयतना. हें सगळें तिणें आपले कुशलकायेन केलां. एक दूख पासून तांच्या दोळ्यांतल्यान येवंक ना. देखूनच म्हणटा हांव, असल्या मनशाचें नांव व्हड जावं. चल गॉर्डन, आमी घरा या आनी मामी लागीं बॉक्सांनी मागुया. गॉर्डन, जाता जाल्यार म्हाका माफ कर. व्हडलो गुन्यांवकारी तो हांव. तुमचो घोराबो हांवें पिसुडलो. तुज्या मामी डॅडीच्या मोगा फुड्यान आयज हांव हारलो. म्हाका गुन्यांव बोगस, म्हाका गुन्यांव बोगस. डॅडी चल आमी बेगीन घरा या. म्हाका म्हजी ग्रँडमाक पळोवंक जाय.
मम्मी मम्मी म्हाका गुन्या बगूस हांव चुकलो गे मम्मी 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 हांव घरा परत येता पळय पळय मम्मी डॅडी म्हज्या सांगाताक आसा म्हज्या ओड्यान दोगदोगता ते काळी जावन आसा म्हज्या डॅडीचे म्हाका सगळें कळलें मम्मी तूं सदांच म्हणटाली न्हय मम्मी की डॅडी म्हज्या सांगाताक आसा म्हणून तो खंयचोरूच वचोंक ना म्हणून पळय मम्मी खरेंच खरेंच डॅडी म्हज्या सांगाताक आसा हांव जाणा मम्मी म्हाका डॉक्टरान सगळें सांगलां तुमी म्हज्या पासत कितलो त्याग केलो आनी हांवें तुमकां कितें दिलें दूख फकत दूख म्हाका संवसारांत जिवंक जाय म्हणून म्हजो डॅडी हो संवसार सोडून गेलो पूण ना डॅडी खंयसरूच वचोंक ना डॅडी म्हज्या बराबर आसा म्हज्या ओड्ड्यान दोगदोगता ते काळी जावन आसा म्हज्या डॅडीचे आयजूय तुवें एका आवयचो मोग दाखयलो म्हज्या पुताक तुजे दोळे दिवन ओय मम्मी हो तुजो उपकार म्हज्यान मरोसर केन्नाच विसरूंक जावचो ना हांव तुजी पुजा करतलो मम्मी हांव तुजो सदांच सांबाळ करतलो हांव तुका केन्नाच सोडचो ना मम्मी मम्मी म्हाका गुन्या बगोस वय मामी म्हाकाय गुन्या बगूस हांव काजार सावन आयली आनी एक देव मंदिरा सारकें घर आसलें तें मोडून उडयलें पळय तुजो नातू तुका व्हरूंक आयला ओय ग्रॅन्डमा तुवें तुजे दोळे म्हाका दिले ते खरें आनी ह्याच दोळ्यांनी हांव तुका सगलो संवसार दाखयतलो तूं भियेना काय ग्रॅन्डमा हांव आसतना हांव तुजो खूब मोग करतलो आमी दोगांय खूब खेळची हांव तुका सगलें सांगतलो आमी खूब उलोवची उठ मम्मी 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 सांग रे डॅडी मम्मी आमकां सोडून वचो नाका मम्मी तुजी आमकां खूब गरज आसा मम्मी जो मोग तुका हांवें दिवंक ना तो ह्या फुडें हांव तुका मोग दितलो तशें करी नाकाय मम्मी तशें करी नाकाय दोनिया देवा आमची बात कंबुकूस आमी आमच्या वडिलांक वायट केलें दुर्वांच्या आशेक लागून व जावं संवसाराचे आमी ह्या संवसारान कितले वायट करतात दोनिया देवा तुज्या पुतान आमचे पासून जीव दिलो तरी पूण आमी सुदरोनात कितले आमी वायट दुसऱ्यांक कोत्ता जायत ह्या आमच्या मामीचे उदारपण पळोवन म्हजे दोळे उगडले दोनिया म्हाका गुन्या बगूस भुरगीं कितली वाडोन व्हडली जायत पूण आपल्या मामी डॅडीक सदांच ल्हान आसतात मामी डॅडी त्याग कोत्तात भुरग्याक दाखयनात कितले त्रास कोश्ट काडून तांकां ल्हानाची व्हड कोत्तात पूण भुरगीं सजमतात भुरग्यांक ल्हानाचो व्हड करप हो आवय बापायचो कायदो म्हणून ना ना तो तांचो कायदो न्हय पूण तो जावन आसा एका भुरग्या सवे एका आवय बापायचो मोग एक खरो मोग ताका कायदो म्हणनात आमी देवाक आर्गां दितात दुसऱ्या भुरग्या भाशेन आमचो आवय बापूय आमचेकीन पयस ना जालो देखून आमचो आवय बापूय सदांच आमच्या सांगाताक आसलो जरूय तर हांवें मामीची सेवा केली जाल्यार हाय देवाच्या घरान हांव व्हड आसतलो आसलो मुन्नी आसा झाडाक आनी मुशाक कसलोच अंतर ना म्हणून
झाड आपले बी ओपता तशेंच मनीस आपल्या काजारी जिवितान पावल मारता. झाडाक फुलां जातात, ती पिकतात, खाला पडटात आनी नवी झाडां किल्लोतात. तशेंच आमचे काजारी जिवीत वर्तता. आमकां भुरगीं जल्मतात, वाडोवन व्हडलीं जातात, हो संवसार असोच चलता. आमची देवाक आर्गां, आमकां देवान सगळें दिलां. पळयात आयज कितलीं झाडां उदक आसूनूय करपतात, कितल्यो रोपयो फुलतानाच मोडटात. त्याच परी कितली मामी डॅडी भुरग्यांक आशेतात, कितल्या भुरग्यांचे हाल जातात, कितली भुरगीं आश्रमांत जियेतात. त्याच पासून जण एकल्या मुशाचो कायदो जावन आसा आपल्या घराब्याचो बरो सांबाळ करूंक, आपल्या भुरग्यांचो बरो सांबाळ करूंक आनी भुरग्यांनी आपल्या वडिलांचो. त्याच पोरी हांव सून जावं म्हज्या घोवाचें घर हांवें पिड्यार केलें. म्हजे भाशेन तुमी कोरी नाकात. आणि सगळ्या मामी डॅडी ताई आवाज सोडून मागता आपल्या भुरग्याक ताची ग्रँडमा आणि ग्रँडपाशी पयस करिनाकात. कित्याक भुरग्याक ताचो चड मोग आसता. मामी डॅडी कामाक गेली म्हणटच ग्रँडमा आणि ग्रँडपा आमचे शिकवता. देखूनच आमकां तांचो चड मोग आसता. आयज आमचे मामी डॅडी एक जीव हो बरवासो आमच्या काळजांनी रिगोयला आनी माये मोगाचे पवित्र रस्ते आमकां दाखोवन गेले. तो सदांच उगडास दवरचो. आमकांय मेळ्ळो एक जिवो बरवासो